शेनवारा फातोडेर सांताक्रुजा जाले गँग वॉर. पिस्तुलाच्या फारपेटात हल्लो करपामदल्याच एकल्याक आयले मरण. जुवारी पुलाच्या बांदकामाक जातलो कळाव. कंत्राटदार पळयता भारत चीन शीमवाद निवळपाची वाट. साळांतले शेतकार पळयतात लुकसाण भरपायेची वाट. पोरू आयिल्ल्या हुंवारात बागायतींचे जाल्ले लुकसाण. हुंवार सदृश्य स्थिती टाळपा खातीर प्रशासनान पावलां उबारूंकच ना. भारतात एकाच दिसा मेळ्ळे 14,516 नवे कोरोना दुयेंती. भारतांतलो कोरोना दुयेंतींचो आंकडो पावलो 3.95 लाखांचेर. येवकार, हांव उर्वशी नाईक. आता पळोवया खबरो विस्तारान. शुक्रारा फातोडेर सांताक्रूज वाठारात इम्रान बेपारीच्या घराचेर हल्लो जालो. पिस्तुलाच्या फारपेटात हल्लो करपामदलेच एकल्याक मरण आयलें. सोनू यादव करंजाळे रावपी अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा. 2008 इम्रानाचेर हल्लो जाल्लो. गुंडांच्यो ह्यो गँगी गोंयांत परतून सक्रीय जावपाक लागल्यात. रवी नाईक मुख्यमंत्री आसतना ताणें फुडाकार घेवन ह्या गँगींचेर कारवाय केल्ली. हे कारवाये उपरांत घातपाताचे प्रकार उणे जाल्ले. शुक्रार दीस जाल्ले घडणुकेचो पुराय व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड जाला. पोरणे गोंय पुलीस हे घडणुकेचो तपास करतात. पुलिशेन दिल्ले म्हायते प्रमाण बेपारीचोय गुन्यांवकारी घडणुकांत आस्पाव आशिल्लो. हे घडणुकीविशीं विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत कितें म्हणटा ते पळयात. आणि अशें दिसता की हेच तें इंडियनायझेशन ऑफ गोवा काय म्हणून आमचो मुख्यमंत्री खूबदां म्हणटा की आमी वी शूड जॉइन द मेन स्ट्रीम म्हणून. हेच ताजी मेन स्ट्रीम काय की गोंयचे युपी करून उडोवप. गोंयचे युपी करून गोंयकारांनी जावंक दिवंक जायना. आनी आमी सगळ्यांनी एकवटान हो सरकार दाखोवंक शकना आमकां. सगळ्यांनी एकवटान गोंयांत गोंयकारपणान जितें दवरूंक जाय. आज सांज मेरेन पुलिसेन आज मेरेन कोणाकूच धरूंक ना, अरेस्ट जावंक ना. हें कितें चलना पळय. एक प्रेस कॉन्फरन्स जर सरकाराचे विरोध घेता जाल्यार 5 मिनटान तो अरेस्ट जाता. आनी एक मर्डर जाता चड करून कर्फ्यू आसतना, जेन्ना नायट कर्फ्यू चलता, मॅन्डेटरी नायट कर्फ्यू पार्ट ऑफ लॉकडावन गायडलायन्स, जेन्ना पुलीस रस्त्यार भोवूंक जाय तेन्ना मनीस एक मरता इन फायरींग आनी मारपी मनशाक आज मेरेन पुलीस धरूंक शकना. हें कितें स्थिती. हें गोंय म्हाका दिसता दीस इज कंप्लीट ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन गोवा. कॉलिंग वन्स अगेन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट. सध्या कोविड-19 लागून गोंय अत्यंत बिकट परिस्थितींतल्यान वता. एका वटेन गोंयची सगळी आर्थीक बाजू आसा ती सगळी कोसळिल्ली आसा. इकॉनॉमी प्रॅक्टिकली कॉलॅप्स जाल्ली आसा. आनी अशा परिस्थितींत जें कितें सांताक्रूज मेर्शे भागांत घडलां तें सामकें भयानक आसा. तें जर पळयलें जाल्यार गोंय खंयच्या दिशेन वता हें एक प्रश्नचिन्ह आज सगळ्या नागरिकांक पडटा. जो इन्सिडेंट थंय घडलो आनी जें आज वेगळ्या सोशल मिडियाचेर आमकां फोटोग्राफ्स पळोवपाक मेळ्ळे, तें पळयलें जाल्यार हें जर अशेंच उरलें जाल्यार गोंय खंय पावतलें असो एक प्रश्न येता. हांव सरकारा कडेन मागतां, आमी सांगत आसात सरकाराक की एक पयलीं म्हणजे एक व्हायट पेपर काडात कोविडाचेर, एक व्हायट पेपर काडात इकॉनॉमीचेर. आनी म्हाका दिसता सरकारान ताबडतोब हें जें कालचो इन्सिडेंट घडला ताच्या मुळाक वचून कोण कितें कोणाचो इन्वॉल्वमेंट हें सगळें खणून काडपाची गरज आसा. ना जाल्यार ताजे रिपरकेशन्स जायत उरतली आनी तातूंतल्यान आनी एका वेगळ्या भयंकर हातूंत आमी आपत्तीत आमी सापडटले. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. भारतात कोरोना दुयेंतींचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. शेनवारा एकाच दिसा सगळ्यांत चड म्हटल्यार 14,516 नवे कोरोना केशी सापडल्यो. भारतांतलो कोरोना दुयेंतींचो आंकडो आता 3.95 लाखांचेर पावला. जाल्यार 12,948 जाणांक मरण आयला आणि 2 लाख लोक बरे जाल्यात.
बेरेस्तार दीस मडगावच्या चिंचाळ वाठारात कोरोनाचो दुयेंती मेळिल्ल्यान थळावे लोक भियेल्ले. दुयेंतीच्या संपर्कात आयिल्ल्यांचो अहवाल निगेटिव्ह आयला. देखून भियेवपाची गरज ना अशें मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगले. अशें आसले तरी खबरदारी म्हणून भलायकी खातें थर्मल गनाच्या माध्यमांतल्यान थळाव्या लोकांची तपासणी करीत आसा. 21 जाणांचो चॅक केलं सगळ्यांचे नेगेटिव्ह मेळ्ळे आणि आज सकाळी 8 का 10 जाणांनी चॅक करपाक लागली. ते आतां सांजचो रिपोर्ट येवपा पूण आनी काली आनी तेगेले फायराची हाडून टोटल सॅनिटायज केल्लें आसा आनी आयज सांजचे दनपारां म्युन्सिपाल्टीचे लोक येवन थंय सॅनिटायज करतले. पूण टोटल थंय केसीस आहा त्यो नेगेटिव्ह आसा. आतां तो भाड्यान रावतालो तो खंय तरी खेरीचो खंयचो तरी तो भुरगो कळ्ळें तुका. तो हांगा भाड्यार रावतालो कळ्ळें तुका. आनी बाकीचे ते म्हणून तो फ्रेंड तेगेलो कोण तेकाय कितें जाला पूण तो हांगासलो न्हू तो नावेले खंय तर रावता. कळ्ळें तुका. पूण आतां कांय ना थंय आनी लोकांनी सगळ्यांनी थंयच्या लोकांनी चिंचाळ वाड्यांनी सगळ्यांनी बरें हें दिलां की 2 दीस तेंच्यांनी सामकी क्वॉरंटायन आहा कोणूच भायर सरोना. जो पेशंट मेळ्ळा तो थंय भाड्यार रावता. पयलीं म्हणजे तो चिंचाळ वाड्यावेलो रहिवासी न्ही. तो खंय तरी भायर गेल्लो तो आयलो आनी तागेले सगळे फॅमिलीचे हांकां कोण भाड्यार रावताले त्या घरांतल्या सगळ्यांक चॅक केले ते सगळे नेगेटिव्ह आयले. सो हांव तांकां चिंचाळ वाड्यार सांगलां तांकां तशें गरज प्रॉब्लेम ना कांय. जायत जाल्यार तांकां सांगलां जाल्यार स्क्रिनींग जाल्यार स्क्रिनींग करून घेवपा जाता फाल्यां. काल सिंधेला कडेन स्क्रिनींग जालें कंप्लीट. आज ते आख्या फायर ब्रिगेडीच्या फाटल्यान करता. ते जातकीर कदाचित तांकां मागीर फाल्यां बी चिंचाळ वाड्याचेर करपा लायतलो सगळ्यांचे स्टेज. हो आयिल्लो कळना पेशंट हांगा हय चिंचवाड्याच्या नेगेटिव्ह जाल्लो खंय. तो जेन्ना पळय आयलो तेन्ना ताची टेस्ट केल्ली तेन्ना तो नेगेटिव्ह जालो. हांगा तो घरा आशिल्लो 4 दिसांनी ताका जोर आयलो म्हणून तो परत टेस्ट करपाक गेलो तेन्ना तो पॉझिटिव्ह जालो. त्या लोकांक भिवपाक गरज ना न्ही आतां. म्हज्या मतान काय सगळ्या फॅमिलीक केला न्ही. ज्या फॅमिली म्हणजे ज्या घरांत तो रावतालो त्या घरांतल्या सगळ्या लोकांक 11 जाणांक कितें तरी काल टेस्ट केली. लागसारच्या आंबेले गावात 6 कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान चिंचिनी पंचायतीन खबरदारी घेतल्या. पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या दुकानदारांक सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाक सांगल्या. तशेंच हँड सॅनिटायझर सक्तीचे केला. All cases are from Ambili. So at present there are no cases from Shishini. Shishini means Shishini and Devsua jurisdiction village panchayat. So हे मॅटर लागून हांव अपील करपाक सोदतालो लोकां थ्रू युअर मिडियम. जायते जाण आमचे लोक आंबेली वयता ते फॉर डिवोशन. सो कोण जे पळय गेल्ले तेमी आपणा गेले विलिंगली तेमी हेल्थ ऑफिसरा थिंग वचून हेल्था वचून तेमी आपणा गेले सॅम्पल दिन चॅक करपाचे. कित्याक ना जाल्यार हो समज तेंक आहा जाल्यार आनी फॅमिली तरी ट्रान्समिशन जालें देन द होल विलेज एंड होल वर्ल्ड वील बी इन ट्रबल. आज पासून आमी थिंगा एक केस धाडली आहा फॉर टेस्ट करपाक फ्रॉम शिशिनी कोण कोण गेल्लो ते. सो आमगे रोल चालू आहा आनी लोकांक आमी सांगपाक सोदता शिशिनी पंचायतीन जायते अवेरनेस क्रिएट केले. लायक पुलिसीन पासून अवेरनेस केले डिपार्टमेंटान. आमी अनाउन्समेंट दिले आमी होर्डिंग लायले बोर्ड लायले एवरी शॉप आमी वचून सांगिल्लें बाबा तुमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा. लोकांक आमी गांव गांवान अनाउन्समेंट भोंवडायले व्हेकल बट लोकां सायडीनसून कांय येना. सो लोक आमचे विलेजांना काळजी घेवपा जाय. दे हॅव टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम दीस पॅन्डेमीक. आनी आमी अपील कोताय पोतून. सो प्लीज मेंटेन दीस सोशल डिस्टन्सिंग आनी गव्हर्मेंटान जे पळय रुल्स काडले ते तुमी फॉलो करचे. आमी आमची सप्त्याची आमी जाण एकल्यान आपली सेफ्टी पळोवची. कित्याक हो व्हायरस जेन्ना पळय येता तो कोणाक सांगून येवचो ना ना म्हणून की येता म्हणून तरी तो गोमना. आनी आयज आमचो लोक जायतो बाजारान जावं मडगांव जावं आदर विलेजी जावं भोंवता पूण तांकां खबर आसना खंयचो विलेज खंय कितें जातलें वो कितें आसा तें खबर ना. त्या पासून हांव मागतलो आसलो म्हज्या लोकां लागीं जाण एकल्यान आपली सेफ्टी पयली पळोवची. दुसरें आपले जावं भुरग्यांकूय बी तेमी बरे भाशेन सांबाळून दवरचें. आनी सांगपाचें आनी म्हणल्यार आमचें जें पळय हेल्थ सेंटर आसा जें शिशिनी तें एक आमचें हेल्थ सेंटर सर्व करता कोणाक आंबेली वेर्ली आसोलना आनी ओर्ली आनी शिशिनी देवसुआ. सो थंयच्यो पासून हांगासर येता टेस्टिंगाक वो कित्याकूय मेडिकेशन कितें घेवपाक जाल्यार हांगासर येता. सो आमी मातशें चतूर रावचें. भारतात एकाच दिसात 14,516 नव्यो कोविड केशी सापडल्यो. फाटल्या 24 वरांत 375 जाणांक मरण आयला जाल्यार 9,120 जाण बरे जाल्यात. भारतात 3,95,048 पॉझिटिव्ह केशी आसात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 1,68,000 पावला. 12,948 लोकांक मरण आयला जाल्यार 2.13 लाख लोक बरे जाल्यात.
कोरोना केशींचे बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या नंबराचेर आसा. थंय 1.24 केशी आसात. उपरांत तमिळनाडूत 54,449, दिल्लीत 53,116, गुजरातात 26,141 आणि उत्तर प्रदेशात 15,785 केशी आसात. संवसारभरात एकाच दिसा 1 लाखा परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. कोविड केशींचो आंकडो 87 लाखांचेर पावला. 4.63 लाख लोकांक मरण आयला, जाल्यार 46 लाख लोक बरे जाल्यात. संवसारभरातलो कोविड केशींचो आंकडो विचारात घेतल्यार अमेरिका पयल्या पावंड्यार आसा. थंय 21.72 लाख केशी आसात. ताचे उपरांत ब्राझीलाचो नंबर लागता. ब्राझीलात 9.78 लाख, रशियेक 5.69 लाख, इंडियेत 3.95 लाख आणि युकेक 3 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोना महामारीक लागून सगळे कामगार आपल्या मूळ गावांक गेल्यात. देखून जुवारी पुलाचे काम करपाक कामगार नात. कामगार नाशिल्ल्यान जुवारी पुलाच्या बांदकामाक कळाव जाला. दुसरी गजाल म्हटल्यार भारत आणि चीना मदीं निर्माण जाल्ल्या शीमवादाक लागूनय जुवारी पुलाच्या कामाचेर परिणाम जाला. पुलाच्या बांदकामात चीनांतल्यान हाडिल्ले सामानय वापरला. तशेंच थंयचे सल्लागारूय पुलाच्या कामात मदत करताले. जुवारी पुलाचो प्रकल्प चायनीज एक्सपर्टीज आणि साधन सुविधांचेर विसंबून आशिल्ल्याचे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेडाचो उपाध्यक्ष अतुल जोशीन सांगले. पुलावेल्यो स्टेईंग केबल्स घालपा खातीर चायनीज एक्सपर्टांची गरज आशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. पळयात. We are monitoring the situation regarding the standoff, but I seriously don't think that either China or India will go into serious confrontations. So hopefully everything will be perfect. We are hoping for the best. And in case it goes to worst, I mean, if they are not able to come, then definitely we have options of engaging other professionals. Because everything right from the scratch they were involved in this project, right from the designing stage. The proof consultant, Dr. Chen, was from China. The material, the cable stay material has come from China. So for the erection purpose, definitely they are required. But it comes to worst, then we have to find a solution for that. A lot of pending material yet to come from China. That includes your bearings, your expansion joints. There's some hold down system is there that will come. Monitoring system for the bridge that is to come. So still a lot of things presently dependent on China. So as of now, how much of the work has been completed, and are you facing any issues as of now? Presently, we talk about this cable stay bridge. About 65% has been completed. Next month onwards, we'll start the pier table. That is first segment that will start launching in the next one in July. The full-fledged cable stay would start by September. Well, we had about 600 laborers on this particular cable stay bridge. Now we are just about 250 on this one. So there's a steep, problem with the migration of laborers. More than 6 months will be lost because of this. And regarding the price escalation, there definitely will be price escalation. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. तिळाडीचे उदक सोडिल्ल्यान दिवचलच्या साळ गावात पोरू हुंवार आयिल्लो. ह्या वर्सा हुंवार येवचो न्ही हे खातीर संबंधीत खात्यान उपाययोजन करपाक जाय आशिल्ली. मात अजूनही कांयच करूंक नाशिल्ल्याचे थळाव्या लोकांनी सांगले. तशेंच पोरू हुंवारात जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय लेगीत तांकां दिवंक नाशिल्ली अशेंय तांणी सांगले. शेतकारांचे लुकसाण जावचे न्ही हे खातीर जिल्लोधिकारी, मामलेदार, उदका स्रोत खाते आणि हेर संबंधीत खात्यांनी जोड बसका घेवन हे विशीं उपाय येवजण करपाक जाय अशें काँग्रेस फुडारी मेघश्याम रावतान मागलें. तिराळीचे उदक सोडटले जाल्यार शेतकारांक कल्पना दिवपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. पळयात. गेल्या वर्सा आमकां लुकसाण जालें न्हू, ते गव्हर्मेंटान आमकां कांय दिवंक ना आनी आतांय बी आतां परत पाणी येवपाचें आहा, तें आमकां धोको आहा. तेन्ना हय शेतान खूब लुकसाण. हे आतां उत्पन्न बी केलें न्हू स्वता परत खर्च करून. तेन्ना आमकां कांयच गावंक ना. तोडले गेल्या वर्सा, पण ते कशें आमकां खूब भयंकर लुकसाण जावन गेल्लें आहा. 60 म्हाजे माड गेले आनी हे गेले तर बाथरूम संडास ते मोडले आनी काजीची कलमां लायिल्ली मी ते 400 ती गेलेत म्हाजी. पूण आमकां काय गांवांकच ना गव्हर्मेंटाचें. गेल्या वर्सा जी आपती पावस चालू जालो आनी तेन्ना जे तिरायेचें उदक सोडलें तेन्ना जे हे सगळें उदक तिरायेचें म्हाका दिसता फर्स्ट टायम म्हाका साळ गांव मेणकुऱ्या म्हूण किंवा एक हे न्हंयच्या लागींचे गांव म्हूण
त्या गांवांत सगळें उदक भरून अक्षरशः लोकांची घरां किंवा ही केळी म्हणा माड म्हणा जे कितें रोयल्लें तेजे सगळें लोकांचें सत्यानाश जालो शेताचो आनी सगळ्यान लुकसाण मोठी करून जर पळयली जाल्यार लोकांक शेतकारांची लुकसाण जाली ते पावस सुरू जावच्या पयलीं एक चॅकींग करपाक जाय आसलें किंवा तिराळी तेंच्या वांगडा बसून तिराळी धरणाचे ते अधिकारी आसा तेंच्या वांगडा बसून की परत ह्या वर्सा परत हो धोको निर्माण जावचो न्हू हेची खंय तरी सरकारान काळजी घेवपाक जाय आनी हांवूय विनंती करता सरकारा कडेन की अजून आतां जस्ट पावस चालू जाला पूरची परिस्थिती परत हांगा जावची न्हू आनी जे शेतांचें लुकसाण लोकांचें जावचें न्हू आयज तुमी पळयता कितल्या लाखांनी उत्पन्न केलां लोकांनी मेहनतीन कश्टान ते लोकांचेर परत उद्भवची न्हू ही परिस्थिती तेन्ना सरकारान हेचेर परत सगळे कितें ऑफिसर WRD ऑफिसर म्हणा मामलेदार म्हणा कलेक्टर म्हणा ह्या वाठारांतले MLA म्हणा जे आमचे सभापती आहा हेंच्यांनी सगळ्यांनी बसून लोकां खातीर लोकांच्या ही शेताची नाशेडां जावची न्हू हेच्या खातीर पूर्ण तयारी करची. साळांतल्यान गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार. सेलिब्रिटी इन्फिनिटी बोटींतल्यान बिरेस्तारा गोंयांत आयिल्ल्या 1450 तरवट्यांचो कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आयला. तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आयिल्ल्यान आतां तांकां 14 दीस होम क्वॉरंटाईन करून दवरतले. हातूंतले कांय जाण होम क्वॉरंटाईन जावपा खातीर वचपाक लागल्यात. कोरोना तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आयिल्ल्यान शुक्रारा 400 तरवटी होम क्वॉरंटाईन जावपा खातीर बोटींतल्यान भायर सरले. MPTच्या जेरोम क्लेमेंतान हे विशीं माहिती दिली. Yesterday we received the reports of the sample collected from the district health authority and based on the report further statutory clearances like custom clearance because custom has to clear the baggages of these seafarers, thereafter the immigration clearance. So I think we got this clearance of around 410 seafarers yesterday. And today also we have started early morning. By 4 noon we are going to complete the entire disembarkation of this and then they will be sent to the quarantine as per the laid down SOP. Ship केन्ना वयतली Once entire crew disembark, most likely today tentatively it is planned to shift this vessel or sail this vessel out around 2000 hours, sailing which maybe tomorrow morning. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 9वेच्या पुस्तकाची सुधारित प्रत बाजारात आयल्या. ह्या पुस्तकात काय बदल केल्यात पूण भारताची संस्कृती परंपरा आणि भारतान संवसाराक दिल्ले देणगे विशींची माहिती मात हातूंतल्यान काडून उडयल्या. ह्या प्रकाराचो गोवा सुरक्षा मंचान खर निषेध केला. शिक्षण मंत्र्यान हाची चौकशी करची अशेंय ताणें मागलां. हे पुस्तक फाटी घेवन पुस्तकांतल्यान काडून उडयल्ली भारताच्या इतिहासा विशींची माहिती तातूंत परत छापून ते मार्केटात हाडचे अशेंय ताणें मागलां. आत्ताच मार्केटान 9वेचो भूगोल पुस्तक जें आसा तें येयल्लें आसा आनी ही रिवायज कॉपी जी गोंय सरकारान किंवा त्या संदर्भांतल्या डिपार्टमेंटान तो रिवायज करून ती कॉपी मार्केटान हाडिल्ली आसा आनी तेचो पयलो धडो जो आसा पयलो लेसन जो आसा तो इंडिया सायज अँड लोकेशन अशा त्या धड्याचें नांव आसा. आनी हेज्या पयलीं आमी जो बूक वापरतालो तो NCERTचो बूक जो आशिल्लो त्या बुकान एक सब टॉपीक जो आसा इंडिया अँड द वर्ल्ड ह्या सब टॉपिकान NCERTच्या बुकान एक पॅरा आसा. त्या पॅरान अशें म्हटलां की रूट्स हॅव कंट्रिब्युटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आयडियाज अँड कम्युनिटीज सिन्स एन्शियंट टायम्स. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. अशा प्रकारचो तो पॅराग्राफ आसा. त्या पॅराग्राफान अशें म्हटिल्लें आसा त्या पुस्तकान आमच्या देशांतल्यो आयडियाज ज्यो आसात त्यो आयडियाज मागीर
म्हणजे विचार जे आसा आमच्या देशाचे सांस्कृतिक विचार आसतले ते रामायणाच्या माध्यमातून म्हणा किंवा उपनिषदच्या माध्यमातून म्हणा, त्याचबरोबर ह्या देशान जगाक दिल्ली देणगी जी आसा, मोठ्यो देणगी ज्यो आसा त्यो म्हणजे नंबर आसा, डेसिमल सिस्टम आसा, हे सगळी आमच्या देशान जगाक दिल्ली देणगी आसा. ताजी रिवायज कॉपी गोंयान जी तयार जाल्ली आसा किंवा गोंयचो काही हे भूगोल घालून तो सगळो तो तयार केल्लो आसा गोंयच्या कमिटीन. त्या कमिटीन मात्र हो सगळो भाग जो आसा तो गायबूच केल्लो आसा ह्या नवीन रिवायज बुकान. खरें म्हणजे आमच्या देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन जे आसा त्या कॉन्स्टिट्यूशनान सुद्धा रामायणाचो महाभारताचो हो संदर्भ आसा अशें ह्या देशान गोंयच्या ह्या पुस्तकान मात्र हो सगळो भाग जो आसा तो काडून उडोवपाचो काम जे आसा ते ह्या जी कमिटी ती बशिल्ली त्या कमिटीन केल्लें आसा आनी हेचो गोवा सुरक्षा मंच निशेध करता. हेची एन्क्वायरी सरकारान मुख्यमंत्र्यान किंवा मुख्यमंत्री हो जो आसा तो एड्युकेशन मिनिस्ट्री आसा त्यामुळे त्याने हे संदर्भातली इन्क्वायरी बेगिनात बेगीन करची आणि हे पुस्तक जे आसा ते फाटी घेवचे आणि ती परत तेजी आवृत्ती जी आसा ती योग्य पद्दतीन हो विषय जो आसा तो परत तेतून छापून तो परत एकदा भुरग्यां समोर किंवा सगळ्यांच्या समोर तो हाडचो अशी गोवा सुरक्षा मंच. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाल. बस धन्यांक मेळपी अनुदान बंद करूं नाकात, बस धनी संघटनेन मागणी केल्या. अखिल गोंय बस धनी संघटनेची शेनवारा वेर्णा बसका जाली. सरकार तांकां 2014 साकून अनुदान दिता अशें बस धनी सांगतात, पूण हालींसरा अनुदान उसरा मेळपाक लागला. हे अनुदान बंद करपा विशीं वावडी पातळ्ळ्या. हे फाटभुंयेर तांणी शेनवारा बसका घेतली. सिस्टम कांय ना, आमी स्टुडंट 50% कन्सेशन दिता, आमी हँडिकॅपांक फ्री सोडटा, अशें कितलेच आमी लोकांक सेवा करता. तेज्या बदल्याक कदंबाक रोड टॅक्स ना, पॅसेंजर टॅक्स ना, इन्शुरन्स ना, तांकां सगळ्यो सबसिडी आहा, तांकां बस रिप्लेसमेंट सबसिडी आहा, आमकांय दिल्या. पूण आमी आतां सांगूं सोदता सरकाराक की फ्युअल सबसिडी तुमी कित्याक बंद करता. फाल्यां 50% आमी कन्सेशन भुरग्यांक दिता तें आमकां बंद करचें पडटलें. तेन्ना आमी सरकाराक सांगलां आतां पळय डिझल वाडल्या ती परिस्थितीच ना आमची गाडयो चलोवपाची आनी तुमी जेन्ना हे आमकां सबसिडी दिता तेजेर आमी जगता, ही तुमी बंद करूं नाका. ज्या जाग्यार कदंबाचें पॅरलल कॉम्पिटिशन ना ज्या रुटार त्या ऑपरेटरांक फ्युअल सबसिडी मेळची ना म्हणून. त्या खातीर अशें जालें की आमच्या मदले थोडे ऑपरेटर बारीक गांवांतल्यान ज्यो बसी चलताल्यो ते सबसिडींतल्यान भायर उरोंक लागले. त्या आमच्या भावांक सपोर्ट करपा लागून आयज आमी ही मेन मिटींग घेतल्या. 2014 जेन्ना सबसिडी दिल्ली ती सगळ्यांक मेळ्ळी. वास्कोच्यान गोवा 365 खातीर हिरू महाल. 9वे आणि 11वेच्या भुरग्यांची पुरवणी परीक्षा घेवचे परस ह्या दोनूय वर्गातल्या भुरग्यांक फुडल्या वर्गांत प्रवेश दियात. काँग्रेसीन मागणी केल्या. कोरोनाचे फाटभुंयेर शाळा उक्त्यो करपाची तशेंच परीक्षा घेवपाची शक्यताय उणी आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचेर प्रचंड ताण आयिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. शिक्षण खातें, गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळ आनी NCERTच्या अधिकाऱ्यांच्यो सुचोवण्यो विचारात घेयनासतना ऑनलायन शिक्षण सुरू केल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. दरेक शाळा आनी शिक्षणीक संस्थेचो वेगवेगळो टायमींग देखून विद्यार्थी घुस्पल्यात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. पळयात. ऑनलायन टिचींग तेजे पयलीं एक ग्रूप ऑफ स्टुडंट्स जे आसा फ्रॉम द 9th and from the 11th तिका सप्लिमेंटरी एग्जाम आसा बिकॉज दे हॅव नॉट फेअर्ड एज पर देअर इंटरनल रिपोर्ट. सो आनी तिका सप्लिमेंटरी एग्जाम आतां इस्कॉलाक केन्ना ओपडटली ही कोणाक खबर ना, मुख्यमंत्री पासून खबर ना. आमचो डिमांड आसा EPCCचो काँग्रेस पक्षाचो हिंगा सगळ्यांक मास प्रमोट करूं सोडा. तिका आनी टेन्शन दवरूं नाका. कांय जावपाचें ना, कांय कोणाचें बिगडपाचें ना, सरकाराचें बिगडपाचें ना. पूण भुरग्याचो टेन्शन लूज जातलो, आवय बापूचो टेन्शन लूज जातलो. तिंका फुडलो ते क्लासीस स्टडी करून when they have to study for the next 4 years also plus study this year for the exams, it is ground create problems and mental tension for them. Therefore we are sincerely demanding that the government seriously considers this and all give everybody promotions. Now present online teaching is all there.
in such a haphazard manner. Catch system, connectivity of the internet is so poor in cities like Panjim. Imagine outside the cities, villages and remote villages. तिंचे आमदार पासून येयल्यात की बाबा हे आमकां चलचें ना म्हणून हांगा कनेक्टिविटी ना आनी जी चलना पळय त्या चिशी ताका गायड जायना ताका आवय ना बापूय ना. पणजेच्यान गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.